हय खातीर कितें तरी सांग मरे सीसीटीव्ही कॅमेरा बद्दल. त्या कॅमेरावर एक स्पीकर आसा, तेजेर हांगार उलयलो हांव थंय आवाज येतलो आनी थंय कितें उलयलो म्हाका हांगा मोबायलाचेर आवाज येतलो. हॅलो पळय, हॅलो. सीसीटीव्ही कॅमेरा खंयसून हाडप? हो आउटडोर जो कॅमेरा आसा तेका एका कॅमेराक 2 लेन्स आसा. कॅमेरा रेडी जाल्लो आसा. अवी कालच्या व्हिडिओन कोणीतरी कॉमेंट मारलेलो सीसीटीव्ही कॅमेरा बद्दल सांग म्हणून. हय आणि तुका खबरूच आहा आनी चोरयो आनी कितें मर्डर नाका जाल्ले जायत आसा. आमची चेडूं हांगासर सेफ ना. सारकें मरे? त्या खातीर कितें तरी सांग मरे सीसीटीव्ही कॅमेरा बद्दल. सांगया मुगा. तू कित्याक भियाता? मरे तेच्या बद्दल तू कित्याक भियाता? हांव भियाना पण म्हाका बरें तंदुरी बीन कितें दिवची पडटली तेन. दिता आताच दी. चल पयली दी. पयली दाखय अशी फुडल्यान अशी हाडून आता खंयची हांव करूं जादू गे तंदुरी जालें पचकयले पहा तंदुरी कानाक धरू तुज्या कानाक धरू कितें नाका रे हवे. आमच्या भाव भयणाक लागून कितें तरी सेफ्टीक लागून सीसीटीव्ही कॅमेरा बद्दल सांग. आता कोण सेफ ना कळ्ळें तुका हवे? कळ्ळें. चल सांगया तेंका डिटेल्स दिवया. कालच्या ब्लॉगान म्हाका कोणी विचारलेले की सीसीटीव्ही कॅमेरा खंयसून हाडप, कितले पडटा, कसो यूज करप. पळोवंक शकता तुमी म्हज्या हातीन आतां हो कसो ऑपरेट करप तुमकां दाखयता. तेज्या उपरांत तुमी डिसायड करा आनी खंयसून घेवप हेजें लिंक दिता. भरपूर प्रमाणान हेका ऑर्डर मारा. सारको चीप रेटीन. चला दाखयता तुमकां पयलीं. म्हणजे एडाप्टर लायला, वायर डायरेक्ट हेका इन्स्टॉल केल्लेली आसा. हांगा कॅमेरा रेडी जाल्लो आसा. आतां तुमकां फुडलें दाखयता. सो आतां हो कॅमेरा ओके थंय आहा आनी हांव हांगा आहा पळय. ओके आतां ह्या वटेन जसो मूव जाता तसो तसो तो कॅमेरा म्हाज्या वांगडा मूव जाता पळय. पळयला? आतां हांव मातसो हे वटेन वयता पळय, खाटीर वयता पळय. कॅमेरा हे वटेन मूव जाता पळय. पळयला? हा खाटीर बसलो, कॅमेरा मूव जालो. आतां हेका एक ऑप्शन आहा पळय. लेफ्टाक करीत तो लेफ्टाक वयता पळय, रायटाक करीत तो रायटाक वयता. ओके वयर तुमकां कितें पळोवंक जाय वयर पळोवंक मेळटा. सकयल कितें आहा तें तुमकां पळोवंक जाय तें पळोवंक मेळटा. ओके सो दुसरी गजाल हितून दुसरे फिचर्स कितें आहा टॉक म्हणजे तुमी हांगांतल्यान उलोवंक शकता. आतां हेजो हांव आवाज वाडयता. ओके राव खरें तें वाडयलो आवाज. ओके आतां टॉक हेजेर उलोवपाचो आवाज येता आसतलो तुमकां. हॅलो पळय हॅलो 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 मस्तीखोर गोवन्स, हॅलो मस्तीखोर गोवन, हॅलो मस्तीखोर गोवन. ओके सो त्या वाटेन कोण उलयता पळयला. परत हांव हेजो आवाज बंद करता. सो त्या वाटेन कोण कॅमेरा वयल्यान उलयता तो घरान कॅमेरा आहात तेका आयकोंक येतलो. आनी घरांतलो आवाज म्हणजे जो घरान हो कॅमेरा आसा त्या कॅमेरावर एक स्पीकर आसा, तेजेर हांगार उलयलो हांव थंय आवाज येतलो आनी थंय कितें उलयलो म्हाका हांगा मोबायलाचेर आवाज येतलो. ओके सो अलार्म करूं शकता तुमी सेट. म्हणजे तुमी कोणी तुमच्या दारा फुडल्यान येयलो जाल्यार कॅमेरा फुडल्यान येयलो जाल्यार हो अलार्म ट्रिगर जातलो. आतां तुमकां फुटेज पळोवपाक जाय जाल्यार कितें करूंक जाय हय प्लेबॅक आनी डावनलोड. हांगासर तुमकां जितल्या टायमाची कितें फुटेज आसा ती तुमकां पळोवपाक मेळटा. हे पळय अंकिता ओदो सामान घेवन आपणाच्या घरान येता पळय आनी येते बिलोटी आमचे थंय बसला. ओके सो अशें तुमी सगळे फुटेजी हे करूं शकता ऑल बिकॉज ऑफ दीस कॅमेरा. आतां तुमी म्हणटले घरान कॅमेराचें सांगलें, आउटडोर भायर कॅमेराचें कितें? जो कॅमेरा तुमकां दाखयला तो तुमी भायर लावं शकता. पूण हांव तुमकां भायर पासून लावपाचो एक कॅमेरा दाखयता. तेका 2 लेन्स. पळया पयलीं मागीर सांगता. ओके सो आतां आमी येयल्लेले आसा मोबायलाच्या स्क्रिनीचेर. ओके हो जो कॅमेरा हांवें फिट केला पळय तो दुसऱ्या लोकेशनार गेला. हो आतां घरा भायर ना, आमच्या दुसऱ्या लोकेशनार आहा. आतां हो कॅमेरा कसो ऑपरेट करपाचो आतां जाल्लेली आसा टायम पळय कितलो जाल्लो आसा 2025 10वो म्हयनो 22:46 म्हणजे जाल्लो आसा 10:46. हो टायम बीन सारको सांगता. आतां हो ऑपरेट कसो करपाचो हो पळय हांगासर एक बटन आहा दिसता.
सो हेजेर लेफ्ट करीत कॅमेरा लेफ्टाक वयता, वयर करीत कॅमेरा वयर वयतलो. ओके पळय सगळें दाखयता, नायट विजन हा कॅमेरा फूल. आनी हेजेर पासून त्या वाटेन कोण वयता, आतां समज हांगासर कोण उबो आहा, कितें उलयता तो आयकोंक जाय, हेजेर क्लिक कर, तो सगळो तुमकां आवाज येतलो हेवटेंतलो. तुमी कोणा कडेन उलोवंक जाय त्या वाटेंतल्या मनशाक कितें सांगूंक जाय, हेजेर क्लिक केलें आनी हांगांतल्यान उलयलो, पळयला आवाज येयलो पळय आतां थंय. ओके आतां हांव परत तुमकां ह्या वाटेन हाडून दाखयता पळय. हे पळय हेवटेन हे आतां वॉल दिसता पळय, पळयलें. सो दीस इज हाव यू कॅन. आनी बाय चान्स तुमकां जाय न्हू झूमूय करूं शकता. पळय कॅमेरा झूम करता पळय, त्या वाटेन कोण आहा पळय कुत्रे भोगता पळय ते आवाज येता पळय. पळय आतां ही बिल्डींग आहा पळय हांगा, हे बिल्डिंगेचेर झूम करता पळय, केला अशें. सो हेका झूम आउट सगळे ऑप्शन आसा. आनी मागीर हेजी फुटेज तुमकां पळोवंक जाय हेजेर तुमकां दाखयला हांवें कशी पळय ती. सो हो आउटडोर कॅमेरा, हेजी लिंक सेपरेट, हेजो तुमकां हो कॅमेरा सेपरेट आनी इनडोर दाखयलो तो कॅमेरा सेपरेट. सो दोनी हेजी तुमकां लिंक घालता आनी तुमी जाय जाल्यार दोनी वचून घेवं शकता. ओके दोन हो आउटडोर जो कॅमेरा आसा तेका एका कॅमेराक 2 लेन्स आसा. ओके म्हणजे एक हांगासर लेन्स, एक हांगासर लेन्स. जसो हो आतां दिसता आनी हो ऑपरेट जाता. अंडरस्टूड. तुमकां कॅमेरा ऑपरेट करपाक कसो तो दाखयलो. हो जो कॅमेरा आसा वर्ल्डान तुमी खंयसूनय ऑपरेट करूं शकता. बाय चान्स हांव हांगासर हा गोंयान, पूण म्हाका UK पळोवंक जाय, कॅमेरा UK हा. ओके हांव थोड्या दिसांक समज गोंयान येयला, जाल्यार हांव मोबायल ऑपरेट करून भायर कितें चल्लां तें पळोवंक शकता. बाय चान्स गोंयान हांगासर कॅमेरा आसा म्हणजे तुमी गोंयकार खूब जाण UK लंडन रावता, तुमची घरां हांगासर बंद आसा सारकें, कॅमेरा लायलो UK सून तूं गोंयान पळय कितें चल्लां, अशें जालां हें तुमी सगळें पळोवंक शकता. आयज काल चोरयो जाता, रॉबरी जाता. यू कॅन ऑपरेट दीस कॅमेरा खंयसरूय एनीवेअर फ्रॉम द वर्ल्ड, नो मॅटर इट इज UK, लंडन, कुवेट, दुबय, साऊदी, खंयसूनय. सो दीस इज द प्रिविलेज. हे कॅमेराचे फिचर्स बेस्ट की यू कॅन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेअर. ओके आनी डबल लेन्स आसा आनी मेन व्हेरी इम्पॉर्टंट 100% वॉटरप्रूफ. हे कॅमेराची लिंक तुमकां हांव घालता, म्हाका कोणी रिक्वेस्ट केल्ली म्हणून हांव घालता. ओके कॅमेरा बद्दल सांग म्हणून. म्हाका कितें असले बारीक बारीक गॅजेट्स बीन खूब लायक सारके. तुमकां जर जाय न्हू हांव तुमकां असले असले गॅजेट्स हाडून दाखोवपी की तुमी म्हणटले अरे बाबा हो कितें कितें दाखयता. ओके सो कॅमेरा आयच्या डेटीन घरा भायर व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां लोक पळय कॅमेराच घालता सारकें, ते कॅमेरा घालपाक पयलीं DVR जाय, DVR उपरांत वायरी जाय, कनेक्टर जाय, कॅमेरा जाय, माउस जाय, स्क्रीन जाय. इट वील कॉस्ट यू अराउंड 30,000 सारकें. अरे 30,000 घेवच्या परस येतोच कॅमेरा. ओके तेका मेमरी स्लॉट, तेका कनेक्टिविटी, यू कॅन ऑपरेट, यू कॅन टॉक, यू कॅन लिसन, तेका मायकूय आसा, स्पिकरूय आसा, दोनूय काम तुमचें जालें इन सच अ चीप रेट. 30,000, 20,000, 15,000, 10,000, 8,000, 7,000 मोडपाची गरजूच ना, चीप रेटीन. सो फटाफट वचा, ग्रॅब करा, सगळी डिटेल्स घालता आनी हांव आतां चल्लो जेवपाक. कितें केलां तें पळयता, वचून तुमच्या खातीर ही व्हिडियोज करता हांव. आनी भावानो व्हिडियोचेर लायक बीन करा. हालीं मातसो तुमचो प्रतिसाद कमी जाल्लो आसा, सपोर्ट मातसो कमी जाल्लो आसा. दाखया मातसो उजो करा. आनी खूब जाण म्हणटात आमकां जुडा वांगडा ब्लॉग्स केन्ना, व्हेरी सून, स्टे ट्यून. पयले तुमी कॅमेरा हांगा आहा म्हाज्या वांगडा, पयलें आसतलें न्हू. आतां लोक म्हणटले अरे बाबा म्हाज्या हेका इतले फिचर्स आसा, कॅमेरा बरो म्हारग आसतलो. चीपस्ट. आनी कसो कनेक्ट करपाचो, वायर लायली कॅमेराक, ती वायर काड आनी बोर्डाक लाय, चालू जालो कॅमेरा. हॉलान दवर, भायर दवर, भितन दवर, वयर शिरकय, वॉलाक लाय, भिंतीक लाय, आनी हेका लायक वाशांक लाय, रोडाक लाय, खंयसरूय लाय. ओके and you just connect your mobile
मोबायला वयल्यान तुम्ही जाय जाल्यार तुमकां इंटरनेट कनेक्शन दिवं शकता. तुमगेर घरान वायफाय जाल्यार वायफाय दिवं शकता. कोणागेर ऑप्टीक फायबर केबल हा तो दिवं शकता. कांयच ना जाल्यार मोबायला वयल्यान डायरेक्ट दिवं शकता. काय प्रॉब्लेम ना. आनी कितेंय आसा न्हू 100% रेकॉर्ड करता. आनी तुमकां खबरच आसा आयज काल घरान भितर चोरयो जाता, कामवाली येता, 2 वस्तू उखलता घेवन वयता, कोणाक काय कळना. सो बिकॉज ऑफ दीस हे कॅमेरा व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका कालच्या ब्लॉगान कोणी एकल्यान कॉमेंट मारलेलो कॅमेरा बद्दल कितें तरी सांग मरे. सो कॅमेरा तुमकां हाडलेलो आसा. ओके. आनी भायलो पासून घरा भायर भितर तुमी खंयसरूय लावं शकता. हांव ह्या व्हिडिओचेर तुमकां डिस्क्रिप्शनान घालता. 2-3 कॅमेरा घालता. हे म्हाजे पर्सनल हांवें यूज केल्लेले कॅमेरा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी वचा आनी ऑर्डर करा. चिपस्ट रेटींग सारको. ओके. आनी आतां सद्या ऑफर चल्ल्या. 8 दीस कितें आहा ऑफर. 8 दिसा भितर ऑर्डर मारता जाल्यार बरें आहा, नाल्यार मागीर काय फायदो ना. सो दीस आर तो व्हेरी कितें म्हणटा तो बेस्ट प्रोडक्ट. पळय ऑपरेट जाता पळय काय बरो पळयला. थंय तेका आवाज येयलो सो त्या वाटेन तो हें करता. आनी हो फूल नायट विजन आसा. रात बीन जाली न्हू जाल्यार हेका कांय फरक पडना. कितली रात जावं, कितलो डार्क आसूं, क्लियर दिसता नायट विजन सारको. सो फटाफट वचा आनी घ्या. कोणाक वेट करता. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आयज आमच्या मुखार आसा तांतयाची कडी, रायस आनी तांतयाची भुर्जी. ही हांवें केल्या, हे अंकितान केला. चला आतां फूल पावर जेयता हांव. ओके. सो गायज थँक्यू सो मच. तुम्ही म्हाका हो व्लॉग करपाक मजबूर केलो आनी हांवें तुमच्या खातीर CCTV कॅमेरा घेवन येयल्लो आसा. आतां हांव जेवन खावन रेडी जाल्लो आसा. म्हाका आतां एडिटींग करूंक जाय. एडिटींग जालें काय म्हाका आनी अंकिताक परवाचो व्लॉग शूट करूंक जाय. हांव कितें तरी तुमकां मनांतल्यान सांगूंक सोदता पूण तें ह्या व्हिडिओन व्हडली जातली न्हू. फुडल्या व्हिडिओनूच सांगता. आनी सगळे तुमकां CCTV कॅमेराचे लिंक्स घालता. प्रोडक्ट म्हणून येतले स्क्रिनीचेर. पळय ह्यो व्लॉग तुमी पळयता न्हू, स्क्रिनीचेर अशें एकदां टॅप कर, सायडीक प्रोडक्ट म्हणून येतले. पॉज कर आनी थंय प्रोडक्टाचेर क्लिक करी जाल्यार सगळी लिस्ट येतली, नाल्यार डिस्क्रिप्शनान. ओके. सो घया वचोन हांव मेळटा तुमकां नेवे इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. लायक शेअर सबस्क्राईब करपाक विसरू नाका. टाटा गुड नायट आनी बाय बाय.